देवाच्या पुताक आमी आदीं जुआंच्या सुरवातीच्या उतरान सुवर्तमानान आयकलां, तो आपल्या मदें आयलो आनी आपली आसलेली ताणें ताका स्विकारलो ना. जेजू दर दिसा मिसांत आमच्या काळजांत येता, ताका आमी घेता, पूण खरेपणी भितरल्यान आमी ताका आजीर ना. आमी आमच्याच चिंतनांनी, खोंतींनी, आमच्याच राटीवळींनी आसा. म्हणटच भितरल्यान आमी ताचे बरोबर आमचें सगळें ताका सांगून ताचो सल्लो घेवचें आसतना आमी ताका घेता, पूण खरेपणी ताचो फायदो आमी घेना. हाका लागून आमकां सुटका सोडवून मेळना. आदीं जशें जालें ते भाशेन आतांय जाता. पळयात, एक फामील आसलेली जाणी तांच्या पयल्या पुताक खूब बरेपण दाखयलें, पूण वर्साच्या वर्सा ताच्या बर्थडेया दीस ती एक ताचो फोटो काडटाली आनी एका आल्बमान घालून दवरताली. वो भुरगो वाडत गेलो आनी ताचो वर्साच्या वर्सा ताका ती पळयताली आनी शेकीन तो म्हातारो जालो. आनी हे सगळे फोटो ताचें रूप कशें बदलत गेलें तें आमकां दिसता, सगळ्या जाणांक दिसतालें तें. पूण तोच भायलो आकार ताचो बदलत गेलो, पूण तो भितरल्यान तोच. पूण तोच वय, पूण ताची कितली वाड जालेली आसा, कितली ताका समजुणी जिविताची घडलेली आसा, कितले ताका आव्हानां, दुसरे संकश्ट आयले, तातूंतल्यान तो कितें म्हणून शिकलो, तो तसोच आसा की ताचें जिवीत बदललेलें आसा, ताका आनिकूय जाणवा आयिल्ली आसा. अशें जावंकूच जाय न्हय, नाजाल्यार तो तसोच आसा जाल्यार तें कोटा. ही तुळना हांव कित्याक कोत्ता, कंपॅरिजन कित्याक कोत्ता, जेन्ना जेजू आयलो तेन्ना जें घडलें ते भाशेन आतांय तेंच घडटा. जेजू हिंग आसा, आमचे मदें आसा, आमचे भितर जियेता आनी आमी सगळीं बरोबर ताची कूड जाता. पूण आमी ते भाशेन आमच्या मनांत हाडटा ना, ती वेगळी, हांव वेगळो. आमकां जेजून हे भाशेन आपलें जिवीत, नवें जिवीत हे भाशेन घडोवन हाडलां, पूण आमी ताका आजुनूय वळखना. ताका आजुनूय आमी जशे भाशेन ताणें आमकां शिकोवन दिल्ली आसा ते भाशेन ताचे सगळे आमी जियेना. देवान आमकां सगळ्या जाणांक कृपा दिल्या ताका वळखच्याक. तो आमचे सगळें सदांच येता, तरेन येता. आमी जीं कोण क्रिस्तांव आसा, आमचे सगळें अदीक जबाबदारी आसा जें आमी जियेता तें खोलायेन जिवच्याक. पयले सुवातेर बावतिस्मा वरवीं आमकां फुंकें देण दिलां, मूळ पातकांतली आमकां सुटोवन ताच्या कृपेन आमचें जिवीत सारच्या. सोंपेपणी आमच्यान पातका विण जिवंक जाता. कशें? साक्रामेंतांतल्यान कुमसाराक गेली, आमची सगळीं पातकां ताका सांगली, तो रोखडेच तें नपयत कोत्ता, पुसून काडटा आनी आमकां ताचे कृपेन नवें जिवीत ताचे सगळें जशे भाशेन त्या वेळार, त्या काळांत, त्या स्थितीन आमचें सगळें घडोवंक जाय ते भाशेन तो घडोवन हाडटा. पूण आमचें मन थिंचोर ना, आमची मनाची वाड जावंक ना, आमी थिंचोरूच फारोन आसा, भुरगींच थान. आमची वाड जावंक जाय आनी ही कृपा तो आमकां दिता. आनी मिसाक आयली म्हणटच आमी नियाळ कोत्ता ताच्या उतराचेर, पूण हे भाशेन तो जावंक जाय न्हय. कितें तरी आमचें सगळें बदल जावंकूच जाय. ताका तर आमी अणभवलो जाल्यार आमच्यान केन्नाच आदले भाशेन रावंक जायना. 2 दिसा
आमी उदीक आनी उदीक संपूर्णयन जियेतले तो आमकां दाखयतलो कित्याक तो जावन आसा सोत ताणेंच आमकां सांगलां म्हज्या बापाय सारकें तुमी संपूर्ण जावंक जाय पूण कशी जातल्या ताचे वरवीं आमचे वस्तुकी जायना ताचे वरवीं जाता तो ताका जितली आमी आजीर जावन आमचें जिवीत जियेता तेन्ना हें सगळें आमचें जिवीत बदलोंक लागता आनी आमी केन्नाच भिवची ना ताणें आमकां सांगलां भियो नाकात म्हणून कसलीं वादळां येवं कसलेय संकश्ट येवं कितेंय जावं आमी तर ताचेर विस्वास धरून बोरवाशान जियेत जाल्यार ताचो मोग आमकां खंयचेय स्थितीन अणभवंक मेळटलो आनी तो कितलो आमचो परामोस करता तें आमकां पळोवंक अणभवंक मेळटलें खूब जाणांक तुमकां मेळ्ळेलें आसा पूण हातूंत आमचें जिवीत ताचेर थिरावया आनी ताच्या उतरांतल्यान आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक उजवाडिल्लें जिवीत कशें आमी दुसऱ्यांक परगटुया दुसरी मागीर आमकां पळोवन आमची उतरां आयकून ताची मनाय बदलूंक लागतली कित्याक आमी करचें ना तें तोच आमचें सगळें करतलो ताणें आमकां सांगलां त्या वेळार कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तुमी भियेनाकात म्हणजे बापायचो आत्मो तुमकां सगळें कळीत करतलो आनी ते भाशेन करूंकूय तो तुमकां मदत करतलो हाका लागून ह्या सगळ्या सांत भक्तांनी आपलें जिवीत पूर्णपणे जेजूच्या ताब्यांत करून ताणें तें चलयलें आनी हाका लागून आमी ताका सांत म्हणटा कित्याक ते आपूण न्हय जेजू तांचे सगळें जियेलो आनी आयज पर्यंत जियेता तरी भाशेन म्हजे भयणीनो ह्या जेजूच्या आप परगटणीचें फेस्त आमी बारकायेन वर्साच्या वर्सा आमी समारंभ ते पूण ह्या वर्सा कितें म्हणून आमी दवरया कितें म्हणून शिकया हांवूय नको पूण तो जाणो प्रत्येकान कशे भाशेन जिवंक जाय पळय तें आनी हाका लागून हांव तुमकां सदांच एक मिनट तरी प्रवचन जालें की ना ओगेपणांत राव म्हणटा ताका आजीर जावया तो आमचे भितरल्यान मन आमचें घडोवन हाडटलो सगळीं जाणां हात जोडया बंद करया दोळे आमचे प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोवन येता कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत आनी हें जिवीत सुस्कारांतल्यान आमकां मेळटा इतलो तो लागशिल्ल्यान आमचें जिवीत चलयता पूण तो येता आनी आमी ताका वळखून घेना आमी आमचे चुस्तुकी जियेता ही चूक आमची आमी परतून आमचे दोळे ताचेर थिरावया आनी प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जें आमचे मनांत काळजांत रिगलोलें आसा बरें आनी वायट हें सगळें ताच्या नांवान भायर काडया कित्याक ताणें आपल्या रोगतान आमकां सुटका सोडवण नितळकाय आनी निर्मळकाय हाडलेली आसा त्या आपणावच्याक आमी इतलोच तोकस घेवया हे सगळीं आमची चिंतनां भावना आठवणी आसा तितल्योय ताका समर्पून ताका आमी स्विकारया प्रत्येक सुस्कारांतल्यान आनी हे परी तो आमचें सगळें वाडत वेतलो आमी जोआं बाप्तिस्ता सारकीं उणी जायत वेतले आनी तो आमचें सगळें दुसऱ्यांक आपलें जिवीत परगटतलो दुसऱ्यांक तांचेय मदें ताचें जिवीत जें आसा तें उगडापें करून तांकांय शांती समाधान आनी सुटका सोडवण फावो करतलो